नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो। सोमारा पणजे मायनिंग बंदी आड चक्का जाम, जिल्लोधिकाऱ्याचो जमावबंदी आदेश। मात 12वी एग्जामीचे शेड्यूल आशिल्ले तशेंच बदल ना। सरकार, पुलीस, ट्रकवाल्यांच्यो दिसभर बसका। गोयचे मायनिंगाचेर उपाय काडूंक म्हूण गडकरी सोमारा गोंयांत सोमारचें आंदोलन फाटीं घेवचें म्हूण बीजेपीचो हैनी सो थातूर मातूर उलो। टुरिस्ट टॅक्सीक रोखडेच डिजिटल मीटर बसयतले। गोंय सरकारान हायकोर्टाक सांगले, मोटर कॅब ऑनलायन ट्रॅक करपा खातीर GL करता नवें सॉफ्टवेअर। फातोडेर सुरी उदेतना नवे वर्साक येवकार। शारांनी प्रभात फेरयो, घरांनी गुडयो, दारांनी तोरणां, रांगोळ्यो। नवे वर्साक येवकार, हिंदूचे नव्या वर्साची परबी। आनी चेन्नईन FCन जिखली अंदूची इंडियन सुपर लीग। बेंगलुरू FCचेर 3-2 गोलांन जैत। FC गोवाच्या फेरान कोरोमिनसाक मेळ्ळें गोल्डन बूट। पणजे सोमारा मायनिंग बंदी आड चक्का जाम। हजारांनी ट्रकवाले, बार्जवाले आनी बाकीचे मायनिंग डिपेंडंट राजधानीत सकाळ फुडें आझाद मैदानाचेर जंपाक येतले। ते फाटभुंयेर आयतारा रातीं मेरेन ट्रकवाल्यांच्यो तशेंच प्रशासकी, पुलीस, सरकारी तशेंच राजकी पावंड्यार धांवपळ चलताली। 12वेचो पेपर फुडें धुकलप शक्य ना म्हूण थारलें। निमाणे 12वेच्या भुरग्यांनी पेपराक टायमार पावपाची जबाबदारी स्वता सांबाळची म्हूण पुलिसांनी उलो मारलो। पणजे सकाळी 144 जमावबंदीक कलम लायला। आयतारा जिल्लोधिकाऱ्यान सगळ्यात पयली मिटींग घेतली ती ट्रकवाल्यांबरोबर। राज्यांत 12वेच्या बोर्डाची एग्जाम चालू आशिल्ल्यान चक्का जामाचो भुरग्यांक त्रास जावचो न्ही हाची जतनाय घेवपा विशीं म्हूण जिल्लोधिकाऱ्यान उलो मारलो। पूण भुरगीं टायमार एग्जामीक पावपाची जबाबदारी ट्रकवाल्यांनी घेतिल्ली ना। आतां मिटिंगेक येयल्या उपरांत तेणी एक रिक्वेस्ट केले कलेक्टरान की 12वेची परीक्षा चालू आसा तेन्ना तुमचें जें एजिटेशन जातलें तें मातशें लेट तुमी चालू करा, म्हणजे आमी एजिटेशन करूं म्हणून विचारल्यार तेणी सांगलें तुमी एजिटेशन करात। हें कलेक्टरान आमकां सांगलें एजिटेशन तुमी करात, तुमी जरी आमकां नोटीस ना दिली काय ना दिली आपूण काय म्हणना, तुमी एजिटेशन करात, पूण फक्त फाल्यां 12वेचे भुरगे जे येतले तांकां मातशें तुमी तांकां कोऑपरेट करा, कित्याक ती म्हटली भुरगीं आमचीच, आमी जाता तितले तांकां एग्जामीक वचोवचें आमचो प्रॉब्लेम काय ना, आमी कोऑपरेट करतले। सेकेंड थींग, तुमी खंयच्यान मोर्चा स्टार्ट करतले ते आमी आजून ठरोवपाचें आसा, कित्याक हांव एक ट्रक ओनर प्रेजिडेंट, बाकीचे आमी मायनिंग डिपेंडंट म्हणजे बार्जवाले येयले, लॉन्चवाले येयले, सगळे बाकीचे आसा, हे सगळे ठरयतले मोर्चाचे मार्गक्रमण कशें जातलें, कितें जातलें। आतां फक्त कितें आसा, तुमी जे सांगतात की कांय जावंक जायना, हें जावंक जाय, आतां मोर्चा म्हटल्या उपरांत कितें जाता आनी कितें हें सगळ्यांकूच तुमकां खबर आसा। कितलो जरी पिसफूल मोर्चा केलो जाल्यार थंय कितें जावंक जाय तें जाता, पूण आमी म्हटलें मॅक्झिमम ट्राय करतले की तो पिसफूल करपाचें, आनी पिसफूल मोर्चा करप हें कोणाचेर काम आसा की आमी जशे येयले आनी जर आतां रिस्पॉन्सिबल जे मिनिस्टर आमदार आसा ते जर आमकां येवन मेळ्ळे जाल्यार पिसफूल मोर्चा जालो। आमचे जर डिमांड्स आसा ते जर वांगडाच सेटल केले, कोण तरी जबाबदार व्यक्ती येवंक जाय। ते म्हणटा की 10,000 लोक येतले, पूण म्हाका तरी दिसना, ते म्हणटा तुमचो 10,000 लोक येतले कंपलार चला, पूण म्हाका तरी दिसना 10,000 लोक येतले म्हणून आमी कितें ठरयल्लें हांगा थंडा सावळे आझाद मैदानाचेर बसचे, कित्याक लोक थोडे आसता जाल्यार थंय येवन बसचे, कोण येता तेंचे कडेन गजाल करूंक बरें म्हणटा ते म्हणटा कंपलाचेर चला। म्हाका कांय गॅरंटी ना कितले लोक येतले ते कांय सांगूंक शकना। लोकांक कितें आसा, ज्या लोकांक कळकळ आहा, तळमळ आहा, जो लोक मनीस उपाशी पडला तो पोट तिडकीन येतलो। आतां फाल्यां एग्जामची कशी कितें म्हणजे 12वेचे कितल्या मोर्चा सुरू ना आमी पळय आतां खरें गव्हर्मेंटाची जबाबदारी आसली, हो मोर्चाचो बोवाळ जाता, लोकांक काय जनतेक हें करूंक शकना, तेन्ना हे 12वेचे परीक्षेचे टायम टेबल एकूच पेपर कितें उरला, कोंकणी पेपर उरला, ते टायम टेबल बदलूं येता आसलें गव्हर्मेंटान, पूण गव्हर्मेंट आपूण कांय करूंक तयार ना।
तो आमकां सांगता तुम्ही हे करा तें करा, आमकां सांगता गव्हर्मेंट. ते 12वीची परीक्षेचो ज्यादा जबाबदारी एज्युकेशन मिनिस्टराक जायी, गोंयच्या सीएमाक आसूंक जाय, आमकां न्हू. जिल्लोधिकाऱ्यान मांडवीचे भोंवतणी सकाळी 6 ते सकाळी 10:30 मेरेन पणजे जमावबंदीचे 144 कलम लायला. दुसरे वटेन सोमारचे परिस्थितीचेर 3 मंत्र्यांचे कॅबिनेट सल्लागार समितीची बसका जाली. एके वटेन चक्का जाम, दुसरे वटेन रातचो नितीन गडकरी मायनिंगाचेर मेळपाक येता. बीजेपी आनी युतीचे आमदार मंत्री बिजी. की तांणी अवश्य मोर्चा काडचो, अवश्य पणजे दिवचे, पूण ते शिस्तीत येवचे. आनी त्याच प्रमाणे पणजेत भितर सरता आसतना हांव तांकां रिक्वेस्ट करता की 10:30 पयलीं तांणी पणजेत भितर सरचें न्हय. दुसरी गोश्ट तांकां रिक्वेस्ट करता की तांणी ल्हान ल्हान भुरगीं 18 वर्सां सकयलीं घेवन पणजेत येवचें न्हय. कारण केवस जर जालो आसत तो सगळ्याक त्रासदायक आसा, तांचे बरोबर आमकांय आसा. दुसरी गोश्ट तांणी जी व्हेकल्स तांची येतली ती तांणी मेर्शी जंक्शनाचेर दवरून शिस्तीत मुखार येवचे, नाजाल्यार सरळ ती व्हेकल्स घेवन कांपलार येवचे. आनी आझाद मैदानाच्या मुखार ज्यो गोश्टी करतले त्यो थंय न करता कांपलार परेड ग्राउंडार करच्यो. ही कॅबिनेट एडवायझरी कमिटी हो जो इशू आहे हाजेर म्हळ्यार वी आर वेल अवेअर वॉट द इशू इज. दॅट इज वाय वी हॅव सेड दॅट देर शूड बी अ रिव्यू. वी हॅव ऑल्सो सेड दॅट लेट्स गो अँड सीक हायर काउन्सिल. सो आवर stand on this and our actions are in support of those affected by mining, because we also believe that this is an abrupt stop and second time it is happening, it can have a huge impact on the economy, can create so many problems, so which we are convinced and there is no need to impress us further. हांगा स्ट्रायक करून हांगाचे सरकाराक त्रासान घालून फायदो कितें जावंक शकता. ताजे फुडें even if you want to show solidarity with the whole issue, the moment a child who is answering an exam is affected, खंयच्याय गोंयकार भुरग्याक जर फाल्यां एग्जामीक बसूंक मेळना जाल्यार हो इशूची सिंपथी वचची ना, हो प्रश्न आहा. आनी आय थिंक दीस शूड बी वेल थॉट ऑफ बाय द ऑर्गनायझर्स ऑफ द प्रोटेस्ट. इंस्टेड ऑफ वी कम देर, एक तर त्यांनी एका नंतर सेक्रेटरिएटान येवचें, नाजाल्यार आमी हांगा येवन तिगूय तिना येवन हांगा तांकां मेळूंक शकता ह्याच ऑफिस कलेक्टर ऑफिस, म्हणजे तांकां जवळ लागीं आसता. थंय वचप हें बरोबर न्ही. आमी बसया आनी थारावया म्हणून रूट वेन्यू सगळें थारावया म्हणून ते येवंकूच ना. पूण तायका फक्त तयार ना जाल्यार तें कोऑर्डिनेशन जायना न्हू. कोणे तरी सांगपाक जाय. मांडवी पुला कडेन पणजे शारांतल्या चक्का जामाक लागून पणजे येतल्यांक त्रास जावचो न्ही म्हूण ट्रॅफिक पुलिसांनी येरादारी मार्गात बांबोळे सावन कांय बदल केल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयचे मायनिंगाचेर उपाय काडूंक म्हूण केंद्रीय मंत्री गोंयचो बीजेपी प्रभारी नितीन गडकरी सोमारा गोंयांत पावता. ते फाटभुंयेर सोमारचें आंदोलन फाटीं घेयात म्हूण बीजेपीन हय न्ही सो थातूर मातूर उलो मारला. मुख्यमंत्री दुयेंत आशिल्ल्यान मायनिंगाचेर हालचाली करूंक टायम गेलो हें बीजेपी मान्य करता. दुसरे वटेन गोंयचें रिव्ह्यू पिटिशन घेवन सुप्रीम कोर्टात वचूंक 3 ज्येश्ठ आदोगादांचें शॉर्टलिस्ट केलां. केंद्रीय मंत्री आनी बीजेपीचो गोंयचो प्रभारी नितीन गडकरी सोमारा रातचो 8 गोंयांत पावता. पयलीं तो आमदारांची मिटींग घेतलो. मंगळारा सगळ्या जाळवणदारांबरोबर मिटींग करतलो. गोंयचे 40 20 मतदारसंघांक मायनिंग थेट लागता. जाळवणदार रस्त्यार देवपाच्या तयारेक लागल्यात. बीजेपी म्हणटा थार धरात. श्री नितीन गडकरी फाल्यां सांजे 8 वरांचेर गोंया भितर पावतात. फाल्यां दिसभर म्हणजे फाल्यां सांजचे ते आमचे सगळे आमदारांक मेळटले. मागीर सगळे स्टेक होल्डर, मागीर ट्रक ओनर एसोसिएशन, बार्ज ओनर एसोसिएशन, मायन ओनराचे प्रतिनिधी हांकां सगळ्यांक मेळटले. तशेंच बाकीचे पक्षाचे आमचे वांगडचे पक्षाचे आमचे साथीदार आसा आमचे वांगडी तांकांय मेळटले.
अन्य पक्षाच्या कोणी आमदाराक सुद्दां तांकां निवेदन दिवपाक जाय किंवा मेळपाचें अशें कोणायकूच ह्या हितूर येना, सगळें ओपन आसा. कितें जर हेजेर प्रश्न सुटाव करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. फाल्यां जो बंद पुकारला किंवा आंदोलन करपाचें आहा तें जे खाण अवलंबित आहा तेंच्यांनी करचें न्ही म्हणून अशें आमी भारतीय जनता पक्षा कडल्यान एक विनंती करता. सरकारचे आमदार कोण ना भितर थंय आंदोलनाक पाठिंबो ना म्हणना पूण आंदोलनाक लीड करचो ना. मुख्यमंत्री दुयेंत उरिल्ल्यान मायनिंग बंदीचेर हालचाली करूंक उशीर जालो हें बीजेपीक मान्य. तसो खरो थोडोसो आमकां उशीर जालो पार्टीक, कारण मुख्यमंत्री आजारी पडले आनीक त्या हितूंतल्यान थोडे दीस केले आनी पार्टी म्हणून आमकां थोडोसो टायम लागलो आनीक वेळ जालो. म्हणजे सांगता 7 तारखेक जो निर्णय आयलो हें सगळें चलतालें. आमदारां कडेन बसप, मायनिंग स्टेक होल्डरा वांगडा मिटींग करप, हें सगळें मुख्यमंत्री करतालो. तेजोच एक भाग 14 तारखेचो आशिल्लो. 14 तारखेक मिटींग दवरलें तेंच्यांनी आनीक आमकांय खबर ना तेंची प्रकृती कसो बिगाड जातलो म्हणून. आनी ह्या हितूंतल्यान आमकां थोडोसो वेळ जालो, आमकां सावरपाक टायम लागलो. आनीक आतां आमी वेवस्थीत म्हणजे बरे वकिला मार्फत सुद्दां रोहतगी आसूं किंवा आमचे देसाय अशोक देसाय अशे हेंचे कडेन आसा. हो जे कशे तरेचे हे सगळे कशे करपाचो फायनल निर्णय जावना आणि त्यामुळे चर्चेत आणि ते राज्य सरकारच्या माध्यमातून पुढे वतले. आणि आमच्या मित्रांनी म्हणले की खरोखरच उशीर जालो. हे एक आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्याची प्रकृती ढासळी हे ताका प्रमुख कारण आमी सगळे जाणात. त्यामुळे आमकांय ताचें दुःख जाता, कारण अशें जावंक जायनाशिल्लें, परंतु हे सगळें स्थिर चालू जाता म्हणल्यार उशीर जालो. मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण गोंयचे रिव्ह्यू पेटिशन सुप्रीम कोर्टात व्हरूंक खासा ज्येश्ठ आदवोगाद नेमतले. सध्या आदलो अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, ताचे बरोबर आदलो अटॉर्नी जनरल अशोक देसाय आनी सिनियर आदवोगाद आर्यमा सुंदरम फायनल लिस्टात आसा. मुख्यमंत्र्याच्या मान्यताये उपरांत खंय एक नांव फायनल जातलें. ऑक्शन करूंक गेल्यार मदलीं कांय वर्सां कितें करपाचें ताचेर रिव्ह्यू पेटिशन. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठी. पाडवो जालो. 3:30 शुभ मुहूर्तांतलो म्हत्वाचो मुहूर्त. फांतोडेर सूर्य उदेतना नवे वर्साक येवकार दिवंक गोंयांतूय शारांनी प्रभात फेरी जाल्यो. घरा येवन लोकांनी गुडयो उबारल्यो. दारांनी तोरणां लागलीं, रांगोळ्यो रंगल्यो. दर एकल्याक देव बरें वर्स दिवं म्हूण परबी दिली. कोणे ह्या मुहूर्तार गाडयो घेतल्यो, कोणे नव्या वस्तूंचो हुमरो हुपलो. नवे वर्साची सुरवात. ज्ञानमृतं वर्षाद्विषेमतस्वरजेवेनावः जातां जनुष्यमाणाञ्च अमृते सत्ते प्रतिष्ठिताम्.
सत्तरीचे सोनाळ गावात गांवचो राखणदार देव बोणेलकाराच्या रानातल्या पाशाणाची पुजा करपाची परंपरा आसा. ते पाषाण कोणाच्या तरी जाणटेल्यांच्या आधीच्या स्वप्नान येयले आनी सांगपाक लागले आपणाक ही जागा आवडना सो आपणाक वयर हाडून दवर म्हणून. दुसरे दिसा सकाळी कोण ते जाणटेले उठले आनी येयले खंय. पयल्यार ते पाषाण तांकां दिसलें, तेंच्यांनी उखल्लें आनी अशेंच घेवन येयले. हांगा व्हडलो डोंगर लागता चडोवन घेवन येयले आनी हांगा पावतासर ते जाणटेले जाम जाले खंय. अशें सांगता जाणटेले की ते जाम जाले म्हणून हांगा मातशे बसले आनी थोड्या वेळान ते पाषाण उखलपाक गेल्यार ते पाषाण उखलात ना जाले. मागीर तेंच्यांनी अशें मानलें की ही जागा त्या पाषाणाक आवडली. विशिश्ट म्हटल्यार तो एक आमचो गांवचो राखणदार कसो, म्हणजे शिमेर आहा आमचे गांवाची शिमेर, आणि तेजें हें बरें आहा तशें म्हत्व. आणि म्हणजे इतक्या लागीं सत्तरीन म्हणजे सगळ्यान 4.5 फुटांचे सुमार पाषाण आहा ते. आणि येदे व्हडले पाषाण आनी हांगासर लागीं सराक ना. आणि चड आमच्या गांवच्या लोकांक हांगातल्या लोकांक लागीं आहा तांकां खबर आहा की हांगा पाषाण आहा म्हणून. म्हटल्यार भायल्या लोकांक अजून सारकें खबर ना. आणि तो असो उतराक देव पावपी असो अशें तेजें हें आहा. सो जागृत तुमचो देव. जागृत देवस्थान. गांवचे लोक कितें अडी अडचणी उलो मारतात. अडी अडचणीक काही जर प्रॉब्लेम जाला जाल्यार उलो मारता ताका. ते म्हणजे उतराक पावता अशें तेजें हें आहा. आमचे तो काली गांवकर म्हणून तेणी ते तारीची खोटी करून ताका अशी सावळी अशी केली. पयलीं ते ओपन आसले अशी बोट आसली मोठी. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.